हेमते मुठभर तांदूळ आणि चिमूटभर दक्षिणेक लागून वळवळत मोपी काय डोळ खंचकडले असा एकेकल्याच्या अंगान घातले पण जाल्यार भायर सरत रे हा उलट्या गळ्याची हा अपशकुनी गेली सावली पडून काय ना आमचे आणि या उलट्या गळ्याच्या अपशकुनी विद्येची हिस्टेट खाल्ल्यात जाता ती गेल्या कुळाराचे भांगर गिळल्यात जाता पडला मकराची समुद्रात अग्रहर भून हाड घालता सद्दा 8 वर्षाची आशिल्ली त्यांना लग्न जाऊन या अग्रहारात आयल्या 10 वर्षाचेर हो गेलो म्हजो माय भाव 15व्या वर्षाचेर गेले आणि आवय बापूय गेलो त्यांना फकत 17 वर्षाचे आशिल्ले आणि आता बरे या गरुडाच्या बापाने फुसलून म्हाका आपल्या घरा व्हेली आणि महिन्या भितरच माझ्या भावाची इश्टे माझ्या अंगावयले भांगर सगळे आपले सुवाधीन करून घेतले तो गेलो गरुडा हरकटाचो आणि तरी मागे जमीन मागेले भांगर परत दिवपाचे ना जाल्यार हांवूच पिशेतलें हा कित्याक उलयता म्हणून म्हाका घरांतल्यान भायर काडून त्या मोडक्या घरान व्हरून घातली आनी गरुडा असा हिम्मत जाल्यार कुशीन काड तुजे मागीर यो म्हज्या मुखार भायर येवन पळय मध्यानाची कुत्र्याच्या तांब्यात अग्रहर कशे भांगरा भशेन लखलखता ते पळय त्या पुडव्याच्या कासाट्यात हात घालून कांदेर मारूंक ना जाल्यार या माझ्या लक्ष्मीचे कोणाला तुझ्या घरात भूत वाटत आहे तुझे डोळे धवे पडू लोकांच्या संसार मातये भरवण करप्या विधवांकडे संबंध दवरप्या नारायणप्पाच्या बापाचेर करून घालले ज्यान कितें घातले पण उरला जाल्यार तूं आनी भायर यो म्हणटकच भूत पिशाच जाऊन तुझ्या भुरग्याच्या मानकुटेर बसतली तू म्हाका तुझ्या डोळे धवे पडले
जरा एक घोटभर घे. श्रीकृष्णान लेखित गीतेत सांगला कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कसल्याच फळाची अपेक्षा धरी नसताना कर्म करीत राहूचे. तुझ्या बरोबर लग्न जाऊन हा खोचून वचून फिरत हा आणि बळिष्ठ झाला. या माझ्या आचार्याच्या मानाच्या पदवेक आणि घटसाण मिळाली. तुम्ही दुसऱ्या नवरीची जास्त ना माहिती ना तुम्ही खरा खरा गुडघ्या मारला का तुम्ही दुसरी लग्न करा. आता म्हणजे सारखेल्या म्हाताऱ्या दुसरी बार कोण घेतलो. तुम्ही कसले म्हातारे हो. चाळीस लेखी जमलं तुला कोणी मोठे उमेदीत चली ती काशीत बसून शिकून आचार्याची पदवी घेऊन राहिले तुम्ही. कोण आपल्या रागाला तुमची कमोड पडली. बसता काय निधो असते जाऊची पहिली ते हाच नाही हवशीच बरी नशेली. तुझ्याकडे तर मग कसले सुख आहे ना. कसे सांगवायचे कसे समजावपाचे. हा मुद्दाम 16 वर्षांचे लग्न झाला तुझ्यासारख्या 12 वर्षांच्या एका वाईटकार चलेकडे. कारण म्हाका वासनेचे जैत जोडपाचे आशिल्ले. म्हाका संन्यासाची वैरागी जीण जगपाची आशिल्ली. या ब्राह्मण कुळीत म्हणजे जाल्ल्या संस्कारांनी म्हाका हे आव्हान दिला आणि त्या आव्हान स्वीकारला. लग्न जातकच हिका हिच्या बापाय सरी दवरून 12 वर्सां काशीत रावन हाण वेदांत शिरोमणी ही पदवी जोडल्या. आता माझ्या ब्रह्मचर्याक माझ्या तपश्चर्याक माझ्या हाडामासाच्या कुडीक खंयचीच कामवासना बसवूंक शकना. माझी शास्त्रां माझी वेद माझे पठण माझे अधिकार माझे मोक्षाच्या वाटेन चलपी माझी पावलां आता खंयच आडखळून उरूंक शकना.
किती झाले शिंदे? किती झाले? सांग सांग चंद्री. हा ते गेले आजोबा. नारायणप्पा गेलो केन्ना? किती झाले? कसं गेलो? शिवोगात गेले. थंय सावन परत आयले. ते 4 दिसांचो जोर घेऊनच हातोडात पडले ते परत उठलेच ना. फक्त 4 दिसांचो जोर. खाक्याने येलो मोठो बोळा येलो. इतलेच निमित्त. चंद्री चंद्री तू घरा वाच. हांव पळयता फुडें कितें करपाचें तें. तूं वच घरा. चंद्री भिवू नाका. कसोय जालो तरी अखेर एक ब्राह्मणूच तो. आमच्याच कुळयेंतलो. वच तूं. हांव पळयता. वच वच चंद्री. भिवू नाका. नारायणप्पा खरलोच एक ब्राह्मण काय ब्राह्मण कोळयेक जन्माक आयिल्ली एक खर पिडा. म्हजी शास्त्रां म्हजी साधना म्हजे निश्ठेक आव्हान दिवपी हो एकटोच. म्हजे 4 वर्सांनी ल्हान आशिल्ल्या नारायणप्पाक सुदारपा खातीर हांवें सप्तकांतले 2 दीस उपास पाळ्ळे. ताची चाल चलणूक सुदारची म्हणून नाना तरेन ताका समजावपाचो यत्न केलो पूण सगळें उमथ्या कळशात उदक. नुस्तें मांस सोरो मुसलमान इश्ट आणि चंद्री सारखी देवदाशी सुद्धा. गेलो. ऐकता जागी असा ना मारुतीक वचून पावलोच ना. नारायणप्पा गेलो खंय? हय हांव रोखडोच सगळे आळये तुजून बाकीच्या ब्राह्मणांक पळोवन येता. ताचेर अंत्यसंस्कार केल्या बगर कोणानीच पोटात अन्न पाणी घेवन नजो. तशें केल्यार मोठे पातक लागतले. हांव रोखडोच ताका पळोवन येता. बरो नाशिल्लो. इतले दीस म्हाका कित्याक म्हणलें ना? ना बरो आशिल्लो. भायल्या गांवांत गेल्लो. 4 दिसांचो चोर इतलेंच न्ही. ही पातका करून हातून ल्हान आसतना गेलो आनी हांव वर्सांची वर्सां हातून लळटा. कित्याक? म्हाका मरण कित्याक येना? उलयात न्ही. सांगात न्ही म्हाका. काशीक वचून शास्त्रां पुराणां देवधर्म शिकून आयल्यास तुमी. म्हाका मरण कित्याक येना? नारायणप्पा परस मोठे पातक केला हांवें. ना तूं जियेता म्हजे खातीर. तूं म्हजें होमखण. तूं धगधगता आनी हांव तातूंत म्हजी सात्विकताय त्यागाची आहूती दीत आसा. दिसान दीस म्हज्यांतले तेज वाडत आसा. शास्त्रां पुराणां हाचें प्रचंड गिन्यान हांवें प्राप्त केलां. तरी आसतना तुका मरण कित्याक येना? आनी त्या नारायणप्पाक कित्याक सहज रितीन येता? हाची जाप अजून म्हाका शास्त्र कळना. ताका ते सांगता आनी जे जाय ते दिशाक कित्याक सांगिना? त्या विशीं सुद्धा जाणून घेता. मागीर म्हाका अंत्यसंस्काराच्या तयारेक लागूं जाय. तसोच
आचार्यांक रका दिवपाक सगळे वाडीक वचूं ना न्हू घरांत असल्यार पुरो उरपणो भायरूच आसा म्हणजे आचार्य घरांत आसतले अशी जाल्यार घरकान्नीचें कर्ज चड ताका 10-11 जातात आमी उठिल्याचो आवाज येता भायलेच नाणेत आसतले अरे पुण्यवान बायलां नाजाल्यार कोण करता इतलें बायल पुण्यवान म्हणून आचार्य न्हाणयतात अशें न्हय दासाचार्य मागीर अरे अरे तुका उमेद असल्यार तुज्यानी बायलेक न्हाणोवंक येता हे खंय हो फकाणा मस्कऱ्याचो वेळ न्हय हो आमी कितें हांगा सम्राट नेकवा नांवचेंडे दिवंक ना हें लक्षात दवरा दनपार जावचे पयलीं नारायणप्पाचो सोक्ष मोक्ष लागपाक जाय दनपारच्या पानार बसतले जाल्यार हा दासाचार अग्नी दिले बगर आमच्यानी अन्न घेवन वचो तुम्ही बरें घालेल्या फोवाची उणी अशी तोंडाकडे व्हरपाक नाका तुम्ही नाजाल्यार फुकटचो पापाचो धणी जावपाचो रे बाबा दुर्गाबळ तशें चुकून खाल्लें जेवलें जाल्यार शास्त्रान ताका प्रायश्चित आसा रे प्रायश्चित्ताक तो खर्च येता 4 आण्याची गजाल न्हय ती प्रायश्चित्ता खातीर इतको दुडू घालोवचे पेक्षा अग्नी देमेरेन उपाशी राविल्लो बरो कितें म्हणटा पद्मनाभ हय जितो आसतना या नारायणप्पान अख्ख्या ब्राह्मण कुळाक चळ्ळे आता मेलो तरी चळपाचें सोडिना अरे 100 रुपयाची दक्षिणा मेळपाचें असलें व्रत ऐन वेळार जमचें ना म्हणून सोडचें पडलें हे पळय एक वेळ दक्षिणा मेळपाची चुकली जाल्यार सोसूं येता पद्मनाभ पोटाची भूक एक वेळ जेवण चुकलें जाल्यार म्हज्याक सोसूं नजो आमी बुद्ध ब्राह्मण जेवंक जायना म्हणजे फळा बगर कांयच खावंक जायना शास्त्रा प्रमाणे आमचे कडक उपास म्हणजे पोट भरून उपोषणाक बशिल्ले राजकीय उपास न्हय कळ्ळें तुका कित्याक कळ्ळें कित्याक कळ्ळें न कळपाक तूं कितें फिरगी भाशेंत उलोवंक ना परतून म्हाका कळ्ळें ना तुका म्हणू नाका म्हाका कळ्ळें ना अरे कळ्ळें ना म्हाका कसली नसती सवय 4 चौकात राहून कळ्ळें ना तुका म्हणप म्हणजे कासुलाचेर मारून दुखलें ना तुका अशें म्हणिल्ल्या भशेन जालें ना हांव गरीब ब्राह्मण म्हाका कितें सांगोत हें समजता काय कितें हांव जाणा आशिल्लो कळना फुडें तुमी येतले म्हणून नारायणप्पा गेला हाचें कोणाय व्हडलेशें वायट दिसता अशें न्ही पूण मेल्ल्याची उणी दोणी काडपाक कांयच अर्थ नासता ताचेर अंतीम संस्कार करूंक जाय आनी हीच मुख्य समस्या आसा ताका भुरगेबाळ ना कोणें तरी अग्नी दिवचो पडटलो पूण जितले बेगीन जाय तितले बेगीन न्हावन धुवन प्राणार बसूंक मेळटलें प्रश्न आसा अंत्यसंस्कार कोणे करचो धर्मशास्त्र सांगता की कोणें नातेवाईकाच्यान भरून येता आणि कोणूच नातेवाईक जर तयार नसत जाल्यार खंयच्याय ब्राह्मणान फुडें सरून तें काम करूं येता आता नातेवाईकूच म्हटलें जाल्यार नारायणप्पा आणि म्हजे भितर कांय पिळग्याचे नाते आसा ही गजाल सामकी खरी कळ्ळें ना तुमकां सत खरें शास्त्रा प्रमाणे नैसर्गिक शिकेकूच लागता हे पुढीचे शिकेक नाही तसं नारायणप्पा आणि म्हजो बाप बाटा बेसावयल्यान सांगड मोठो जमान लेगीत पूण बापाय उपरांत तो फुडें हांवें चलयलो आनी तो म्हज्या फावरारूय जालो पूण त्या कास्ताच्या नारायणप्पा मानून घेतले ना तेन्नाच आमी थारायलें की हाजे फुडें कोणें एकामेकागेर यो वच करप ना अन्न घटना लग्न करिना
लेगीत पिवप ना मागीर म्हाका सांगा नाच म्हणपा सारकें आनी आमचें उरलं कितें हो मेलो सोपूत सोपलो तुज्यान जाय जाल्यार अंत्यसंस्कार करूं येता म्हज्यान अंत्यसंस्कार करूं येता कारण हो प्रश्न मातसो कुशीक दवरली मुख्य प्रश्न आसा तो हो की तो खरेपणी ब्राह्मण उरिल्लो काय कितें हे बरोबर एका खालच्या जातीच्या बायले कडेन नेमान न्हिदतालो ताका ब्राह्मण म्हणप तू कित्याक उलो नाका खालचे जातीचे बायलेकडे संबंध दवरले म्हणून त्यांचे ब्राह्मणत्व नष्ट जाता हा? अरे आमचे ब्राह्मण सुद्धा द्रविडी बायलाकडे संबंध दवरताले आचारा विचार दुर्गाभट हांगा नारायणप्पाचो संस्काराचो प्रश्न आसा आमच्या ब्राह्मणाचो न्हय तू तांचो वय काडू नाका आचार्य काशीक वचून शिकून आयल्या वेद विद्येचो मुकुटमणी ही पदवी जोडल्या शालेय रुपया पदकां दिवन ज्यांचो प्रत्येक मठात भोवमान जाला तेच कितें ते योग्य निर्णय घेतले आम्ही कित्याक बेठेच बोवाळ करप लक्ष्मणा नारायणप्पा तुझो साडू तुझे कितें म्हणणे तुमच्या आज्ञा हांगा येतो असले उतरांनी आज्ञा करतात अग्नी दिला कोणी जाणे 11वो 12वो ना मास्का असा वर्ष श्राद्ध असा घरा कडेन कितें सांगिल्लें तुका विसरले गरुडान सांगलो ते प्रमाणे केले खालच्या जातीच्या बायले कडेन संबंध आशिल्ले हे जग जाहीर आसा तो तिच्या हातच्या अन्नूय खातालो आणि पियेतालोय येतालो सोडून मासूय खातालो अरे इतल्याच कित्याक दातांतली कवळी काडून दवरची तितले सहज तांच्या गळ्यातले जानवे काडून खुट्याक लायतालो आणि याद जाता त्याने खोमीच तोडवचे तसे ते परत आंगार चडयतालो गरुडा उपकार करून घरचे भायल्या उलो नाकात तो म्हजो साडू म्हणून हांवें अंत्यसंस्कार करचे अशें तुमी म्हणटाले ताणें माळ घाल्ली आपले लग्नाचे बायल एकलेक सोडली हें तुमी विसरूं नाका म्हजी मेवणी तकलेन विरार जाली आनी त्याच कासान सोंपली हें घडी हांव विसरा पूण ह्या हॉस्पिटलान आपले आवय बापाय श्राद्ध लेगीत त्यानं वाडलें ना हें खबर आसा तुमकां खबर आसा आमी जातासर सगळें सोंसलें आनी ताका सांबाळून घेतलें ते पानवट आमकां कशें वाडटी हा कशी वाडटी माझ्या मुठीत साधू करून भायर ओपून मारा ताजे सुका तुमका जाय जाल्यार तुमी ताका माफ करात हा मग मुली तू एक दीस सगळ्यांचे उजीर काय मुसलमाना वांगडा नाका नाका आनी खाताली पियेडा तो आमी समजावपा खातीर कितेंय विचारल्यार तो आंगार येतालो आनी गाळयांचो शिवर करतालो तो जितो आससर आमी सदांच तिनून दीस काडल्या सगळें घडलां तें हिका लागून घडलां दिसता पळय कशी उलोवपी चेटकीन जगली चेटकीन तू मातशें वकील राव पळोवया हांव सांगची तूं आजून उलोवपाक तूं थंय वकील म्हजी मेवणी सदांच वायटाचो गांवभर गेली आनी तिच्या हांगा भांगराची वस्ती ह्या देवदासीच्या आंगार चडयले आज म्हजी भयण आशिल्ली जाल्यार आनी नारायणप्पा बारो आशिल्लो जाल्यार ती गळसरी आनी हातांतली घसघशीत कांकणां म्हज्या भयणीच्या आंगार दिसपाची आपल्याच नात्याच्या मनशाचे प्रेत बेवारशी कशें पडून उरचें नाशिल्लें हे सगळें घडलां या पोजडे बायलेक लागून 11:30 जाली 12:30 उपरांत म्हज्यान सुसूक जावचें न्हय ना 11 जावन आले 4:30 सगळे शास्त्राप्रमाणेच जातले पळय तुमकां खबर आसतलें कसली नारायणप्पाक आमी आमच्या मदीं रावपाक मेकळीक दिली आनी पुराय 2 वर्सां आमचेर बहिश्कार पडिल्ल्यान आमकां कोणें जेवणाक वा सम्राज्ञेक आपयलेंच ना हाका लागून बरे बरे जिलब्यांच्यो आनी साजूक तुपाच्या लाडवांच्यो सम्राज्ञाक चुकोवच्यो पडल्यात म्हाका दासाच्यार तुजी ती भूक आनी भुकेची वांच थोडे वेळ पोटांतूच दवर पळोवया अरे आमी ताकतिकेन जर ताजे अंत्यसंस्कार केले जाल्यार आयुश्यांत कोणूच आमकां ब्राह्मण भोजनाक आपयचो ना सदां काळ उपाशी उरतले कळ्ळें ना आचार्य आमचे गुरू तांचे उतर भायर आमी कोणूच ना ते कितें सांगता तें पळोवया आम्ही मध्व जातीचे ब्राह्मण शास्त्रा सगळे ओवळे नियम
आम्ही जितल्या कडक रीतीन पाळटात तितले आणि कोणूच पाळना. स्मार्त जातीच्या ब्राह्मणान एक वेळ कितें केल्यार जाता. स्मार्त जातीचे ब्राह्मण थंय पारिजातपुरात राव. आमच्या मदीं स्मार्त म्हणटात तो एकटो दुर्गा. तुम्ही ठरयात म्हजे लक्ष आसा. लक्ष आसा. लक्ष मंत्राचेर राखूंक जाय. पूजेक बशिल्ल्या सवाशीण बायलांचेर न्हय. अरे तुमका जे ठरोवपा आशिल्लें तें ठरोवन जालें. आतां मेल्ल्या मनशाची पातक उस्तून काडपाक कितें अर्थ आसा. अरे गेलो तो गेलो कितें. गेलो तो गेलो. आता तो फाटल्यान उरना त्याचेर लक्ष दिता. म्हाका समजता तुमचे थोमणे. पूण हांव तसलो न्हय. गरुडा म्हणटा सीताच्या आणि नारायणाप्पा मध्ये सोपूत आसा. असल्या सोपूत सोडोवपाचे उपाय धर्मशास्त्रात सांगले. एखादे प्रायश्चित्त कर्म केल्यार एक गाय दान दिवची, एक तीर्थयात्रा करची सोपूत बाधना. पण ताका 1000-2000 तरी खर्च आसा आणि तो खर्च तू कर म्हणून सांगपाचो हक्क म्हाका ना. नारायणाप्पाची चाल चलणूक एका सुस्कृत ब्राह्मणाक फावशी नाशिल्ली. तो आमच्या अग्रहाराचेर एक कलंक कसो जावन नाशिल्लो. ताणें ब्राह्मणपण सोडिल्लें आसत पूण ब्राह्मण म्हणून ताका सोडून नाशिल्लो. म्हणजे औपचारीकपणान वा जाहीर रित्यान ताका कोणेच जाती भायरो करूं नाशिल्लो. म्हणजे शेवट मेरेन तो ब्राह्मण उरिल्लो अशें जालें ना. म्हाजो जर दुसऱ्या खंयच्याय ब्राह्मणाक ताज्या कुडीक आफुडपाचो हक्क पावता. हेरा कोणाकूय जर आमी हें क्रियाकर्म करून दिलें जाल्यार आमीच आमचें ब्राह्मणपण बिश्टिल्लें बरें जातलें. तरी आसतना म्हज्या निश्चितपणान तुका सांगूं जावचें ना की बाबानो सरात फुडें. कित्याक जाल्यार तो कशे रितीन जियेला हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. अशा वेळार प्रश्न उरता तो असो की आतां आमी करप कितें. शास्त्रांत कितें म्हणा तें जर पळोवंक गेले जाल्यार हे भावर तांच्या अंत्यसंस्कारा खातीर आणि लक्ष्मण म्हाका खंयच्याच परिस्थितीत अंत्यसंस्कार करून दिवचे ना आणि ते तांकांय करून दिवपाक हवं ना. भांगर दिसना फुडें बायलांच्या तोंडात कशें कार लागल्या पळया. संस्कार करपाचो अधिकार गरुडा परसी तुमकां चड आसा. तुमचो साडू तो म्हज्या बहिणीचें भांगर तें. पूण एकदमच हांव क्रिया करता म्हणल्यार बरोबर न्हय. भांगराच्या आशेन म्हणटा अशें स्पश्ट दिसतालें. अर्धे काकण दिल्यार लेगीत हांव अंत्यसंस्कार फुकट करी. तांचे मुखार म्हजें कांय चलपाचें ना. गरुडा खरें म्हळ्यार अंत्यसंस्कार तुवेंच करपाचे. तशें तुम्ही सगळ्यात म्हणतात त्याला माझी कांयच हरकत ना. म्हणजे आमचे मध्ये सोपूत आसा तो मोडपा खातीर म्हाका खर्च आयल्यार यो. राव रे तुझ्या पुता तितून सैन्यात भरती करपाक कारण कोण रे. होच नारायणप्पा न्हय. म्हज्या पुताच्या बाबतीत जर अशें घडिल्लें जाल्यार हांव अंत्यसंस्कार करपाक केन्नाच तयार जावचो नाशिल्लो. म्हाका नाक आसा. तसो हांव अंत्यसंस्कार करूंक तयार जाला तो म्हाका लागून न्हय तुमकांच लागून. तुम्ही उपाशी उरतात म्हणून. तशें लक्ष्मणाच्या
आणि अंत्यसंस्कार करून येता तर माझ्यापेक्षा ताज्यात नाते लागीत गरुडे म्हणतो म्हणून तरी हा झाल्या असा तयार ना गरुड जाणार आम्ही उशीर नका राव लोक तुका असते ना नाही म्हणजे त्याच्या जाऊया श्रीपती नाकाच्या नादाक लावून नटिया भोवतणी घुसपून दवरलो आणि ताकाच लागून आत्तोची धू घवाची वाट पळत आथरूणाचेर पडलेली आसा हे सगळे विसरून तू नारायण अप्पाचे अंतिम संस्कार करूक तयार झाला म्हणून लोक तुझे चुकता ना काका त्यांना जाती बाहेर दौडूक जाय असलो हा जेन्ना ताणे आपले मुसलमान इष्टा घेऊन देवळाच्या तळयेंतले पवित्र नुस्ते मारले ते कसं शक्य असेल तुमच्याने जातो झाला आता नको जाती बाहेर करा आता मुसलमान जातो आणि तो खऱ्यानेच मुसलमान जाल्लो जाल्यार कोणाच्यानच कायद्यान ताका कांयच करूंक जावचें नाशिल्लें उलट आमकां ते अग्रार सोडून वचचें पडटलें आशिल्लें आता आम्ही फक्त उलयत रावप एक 4-5 केळी हाडूंक जायना एकट्याच्यानूय प्रेताचो विलो लायल्यानंतर तुज्या आरच्या जेवण खाण करत आसता प्रेत तशेंच पडून उरप हे समानी उपाय सोदूंक म्हाका कांय ग्रंथ जावचे पडटले तो मेरेन हांव कोणाकूच क्रिया कर अशें म्हणून सांगूंक शकना पारिजातपुरातल्या ब्राह्मणाकडे नारायण अप्पाची इष्टगत आशिल्ली आता आमच्या इथले काय ते चड सोहळ्याचे तांकांच विचारलें कशें अरे कुळागरा बसप आणि तेंगी करप इतलेच तांकां खबर आसता आमच्यो बायलोय तश्यो विधवा जाल्यो तरी बोटक जायना आनी ओर रंगयता आमला आमकांच माने सोडटा एक लाख खरें इस्पात आमच्या बायलापेक्षा सुंदर आणि गुबगुबीत तांच्या हातचे उपीट सुद्धा बरें लागता आमच्या बायलाक तशें जमत ना म्हणजे तू इथे स्मार्थ जातीच्या लोकांचे वचून उपीट खाला खाऊक ना हे पळय हांव असले पातक करता अरे एक वेळ पोटाक भूक लागल्यार हुंफ निधन असले पातक केन्नाच करत ना हांवें खाऊक ना मागीर उपीट बरें लागता हे काय नासतना कळ्ळें तुका म्हणजे कळपाक कितें खावपाक जाय अशें आसा खावपाक जाय अशें आसा तांच्यो बायलो गुबगुबीत हें तुका कशें कळ्ळें हात काय नासतना हय हय हांवूय स्मार्ट हांगा रावता म्हणून तुमच्या गिरायकांनी आयकून घेवचो ना अरे अरे तुमच्या जातीचे एकट्याचे मडे उबारपाक तुमकां भ्रष्टकार जाता मागीर मागीर खंयच्या तोंडान तुमी स्मार्टाक सांगूंक वतले तुमच्यातल्या दर एकट्याच्या पुताक विकतो घेवपाची ताक त्या बारीजात म्हणून एकट्या मनशाक आसा तो मला सगळ्या स्मार्टाचे उलयतात दुर्गाभट शांत जा तू म्हणता ते खरे जे आपल्याकडे जायना ते दुसऱ्यांक सांगप हे ब्राह्मण तत्वात बसना पूण इश्टागतीचे नाते हे रक्ताचे नाते इतलेच घट हेवूय तितलेच खरे ते आनी नारायणप्पा जर एकामेकाचे इश्ट आशिल्ले जाल्यार दुर्गाभट तुका दिसना तांकां तांच्या एका इश्टाच्या मरणाची खबर कळूंक जाय म्हणून मान्य आचार्य तुमचे सांगणे भायर हांव वचचो ना पूण त्याच बरोबर हेवूय सांगता तुम्ही सांगल्यार ते स्मार्ट ब्राह्मण नारायणाचे संस्कार मोठे उमेदीन करतले म्हणजे या अग्रहारातले भांगर त्या पारिजातपुरातल्या ब्राह्मणाक दिवपाचे आमच्या बायलाचे हक्काचे भांगर पारिजातपुरातल्या बायलाच्या आंगार चढून त्यांचे गुबगुबीत आंगार ते बरे सोबून दिसताले उपीट काय नाही बका बका घे आणि स्वप्न घुटपा माझ्या बहिणीचे बांगर तुम्ही दुसऱ्या गावच्या लोकांक दिवपाक कोण म्हणून फुड सरतात का म्हणटा हे ओदोच्यान किती उलप चालना किती उलप चालला त्या कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे हे भांगर खरेपणे म्हाका येणे जाता
प्रश्न अंत्यसंस्काराचा असा, भांगराचा नाही. भांगराचे कितें करपाचे ते म्हजेर सोपयात. आता पहिली पारिजात्रा वचून तांकां ही खबर दियात. ते स्वता जावन अंत्यसंस्कार करून फुडें सरले जाल्यार करून दितात. आता वेळ झालाच. आता अंत्यसंस्काराची तयारी केली जाल्यार सुद्धा सूर्य मावळटलो. फाल्यांकूच पडले ते. तुमच्यानी आता वचूं हांव मनुस्मृती शास्त्र बीन चाळून पळयता कितें उपाय सापडटा. भुरग्यांनी बीन जेवल्यार जाता न्हय? हय, भुरग्यांनी जेवूं येता तांकां पावचो. तुजो लागू हिच्या तोंडार दिसता पळय कशी चेडीन खंयची कडली दिसता पळय कशी. आता तू खंय वता? घरा वता. नाका, अशी एकटीच घरा वचून त्या प्रत्या मारान एकटीच बसूं नाका. बरें न्ही तें. तुका जाय जाल्यार हांगा भायर पडवेर बसूं येता. ब्राह्मणाचे प्रेत बेवारशी कसे एकवडी आणि हांगा ब्राह्मण पण निरोपी झोल कित्या शी थू ही अखंड सौभाग्यवती निवडाची संधी आचार्याच्या पवित्र जाग्यात पातळ्या लग्न जाऊन दोनच वर्षांनी गेलो जाल्यार उलट्या पायाची
सोडून दिसले जाल्यार हांगेले पायाचे तीर्थ पिवपाचे. नारायणप्पाक जातींतल्यान भायर केलो ना. लक्ष्मी देवम्माक घरांतल्यान भायर केली. माझ्या गावाले सगळे कायद्याची ज्ञाना सांगपी तो गरुडा, तो कायदे पंडित. आणि हांव गुन्यांवकारी पापी काय. अरे वा ब्राह्मणाने म्हज्या घोवाले भरपूर आसून लेगीत पोटाक वळवळयल्या आणि म्हाका. आणि हांव सून ह्या गांवची. त्या सुनेन खूब भोगला हांच्या कडल्यान. हसते भोगतात भोगतले. मला जेवण खाण असून लेगीत भुकेन वळवळत दिसल्या सगळे. फळ्या खाऊन खाऊन कितले खातले फळ्यांनी पोटां घालतात. पातळ ढारो लागतले केटले पातळ ढारो. तितल्या तातूंत गरीब तो एकलो दासाचार्य. गरीबाक अन्न दिवपाचे सोडून भूकच चड दिता देव. मेल्याक दिसर हे करून दाडवणां हालयल्या शिवाय जालेच ना. 12वो आणि वर्ष श्राद्धाच्या निमित्तान मेळपी जेवणाचेर जीव पियो दासाचार्य. जग मारुती शास्त्र म्हणून कितें तरी केळे बघायला रावतलो म्हणटात. शास्त्रां बी सांबाळपाची दिसा उजवाडा. आज जाली म्हणजे की फक्त शास्त्रा दिसना. आमकां बायलांची वस्त्रां दिसतात. वस्त्र असोच भर मध्यान राती मळबात सूर्य येवंक मागीर आमगेली शास्त्रां कशी रेल्वेन मुनरतात ती दिसतली. इतल्या मध्यान रातीचो कोण हो बॅटरी दिवो घेवन येता. लक्ष्मी देवम्मा तू लक्ष्मणाचार्याचो जावई न्हय रे तू. आडवी आयली. खंय रे मध्यान राती. नाटकाच्या तालमी वता हांव. नाटकाचे तालमी मध्यान राती. नाटक पातोडेचे हय मरे. नाटकाची संज्ञाय दोगां. आणि दुसरी ती मेल्या कुळाघरातली देठली मारून हिंदू. तुझे तोंडला फुटला आता हांव. लक्ष्मी देवम्माचे तोंड फोडले जाल्यार कुळाघरातलो बांध फुटिल्ल्यावर घसघशांनी व्हांवतलें तोंड लक्षात दवर. लक्ष्मणाकडे खबर ना. नारायणप्पा गावयाक नाटकाच्या पिशा लायले आणि तो म्हयनो नाटकाच्या पंगडा वांगडा भोंवत असता. लक्ष्मणान ताचे बायलेक आनी ताचे धुवेक की श्रीपती ब्राह्मण कुळेंतल्या रेब्यांतल्यान भायर सरला. 12वेची गोडशी आणि डाळीच्या रसा परस ताका इंदुली आमील चड मानवल्या. हांव सांगू. हय सांग. हांव सांगू. हय सांगता सांगता. अरे बापया हांवें सांगपाचें जाल्यार त्याच दिसा सांगतली आशिल्ली. ज्या दिसा आचार्याच्या पडवेत बसून पुराणातली शृंगारीक रसभरीत काव्यां आयकून श्रीपतीचे तोरणे रगत चोळे. बाप उजो पेटलो. तो उजो पालोवपाक श्रीपती तिनसांचो वेल्या कुळाघरा वाटेन धांवलो. बरोबर उदकान बुडून तळमळूंक लागलो. थंय कुळाघर शिपून आयली इंदू.
सच्च्या भशेन कोण नाशी पळोवन नाकावयली वस्त्रां कुशीक केली. सामकी विवस्त्र जावन उदकान देवली. हय ती हिंदू नाशिल्ली. ती मत्स्यगंधा आशिल्ली. ती मेनका आशिल्ली. शकुंतला आशिल्ली. मेकळेपणान न्हांवपी हिंदूच्या वेंगेन घट्ट मुंगारला तो. तेव्हा थंय आशिल्ली. खंय आसना खंय आसना सगळें पळोवन घेता. मागीर म्हाका कळटा म्हाजे पाय कितले वांकडे आसात ते. सांग त्या वेद पंडित आचार्यांक सांग की तुवें वर्णन केल्ल्या कालिदासाची नायिका शकुंतला या सबंद अग्रहारात खंयच ना. ती शकुंतला म्हाका त्या हिंदू दिश्टी पडल्या. तशीच रसरशीत, तशीच कमर मोडीत चलपी, तेच तोडून येवपी जवानपण, तिच्या त्या वेंगेतली हुंचण, तिच्या आंगाचो परमोद, त्या आटणार पडून असल्या मोरतुकड्या बायलेची सेवा करपी आचार्यांक कितें खबर कळटलो. पण एक मात खरें, सगळ्यांक चड रसिकताय म्हणून आसा ती आचार्यानूच. सद्दां सांजेचो तो इतल्या तन्मयतेन ती पुराणां वाचता. ती शृंगारीत काव्यां अशा रितीन रंगयता की ह्या मनशान आयुष्यात केन्ना शृंगारूच करूंक ना हे सच सांगलें लेगीत कोणाक खरें दिसचें. वा कितें ती भावपूर्ण उतरां, ते मंद हास्य, त्या तेजस्वी मुखावयले हावभाव, इंद्रातल्या दरबारातल्यो अप्सरा जावं मत्स्यगंधा जावं कालिदासाची शकुंतला, आचार्यांनी वर्णन करचे आणि रगत आशिल्ल्यानी पेटवून उठची. आचार्य तुमच्या तळांतल्यान शकुंतलेचे वर्णन आयकले आणि हांवें भोगली जुस्त शकुंतला. नाजाल्यार ते लक्ष्मणाची चेड जोडून चुकून गेल्ली सांवर कशी आणि मर्यान वडल्या चिमच्या खाल्ल्या म्हणून आवडच्या खोशीन वचून दिसता. लक्ष्मी देव मा सांग हो श्रीपती आता केन्ना देवना म्हणून सांग. हांव त्या लक्ष्मणाक वचून सांगू तागेला जावय खंयच्या नाटकाक वता तो. ना सांगची, भोगूंक जाय, दर एकल्यान भोगूंक जाय. त्या कोरुडा हाताक धरून घरांतल्यान भायर काडली तेन्ना होच लक्ष्मण दारा फाटल्यान येवन पिदी हांसतालो. गांवची चून म्हणून एकूय ब्राह्मण माझ्या उबे रावना. शास्त्रानूच नाशिल्ले दिसता तशें. 16 वर्साची विधवा, जिका माय मावना, आवय बापूय ना. ते गांवच्या सुनेक कोणीच आदार दिवप ना. सोने कशे रस्त्यार शेवटिले म्हाका. आता एकामेकात हातात कोणूच सुटता ना. तो पळयात नारायणप्पाचो आत्मो
जानवेल्या कुळागारावरती धावला रे कोणच सुटलं ना सगळे भोगतले सगळे आम्ही कष्ट करतात म्हणजे घाम गायतात त्या अग्रहारातल्या ब्राह्मणा बसून मतपठण करीतच बसना आमची बसैली पुळागळा म्हणून जैटात देवाला भितरल्या घरात किती आमगेल्यो शिट्ट्यांनी भरिल्ले म्हाडे पळून लेगीत चोटातात ते माहित ते अग्रहारातले उच्च ब्राह्मण आणि आम्ही पारिजापुरातले मुळा ब्राह्मण अशा म्हणून तितकीच मला थाकाय देतात आम्ही स्मार्ट पुन्हा ब्राह्मण त्यांच्या इतके सवडी शास्त्र आम्ही पाहिलं आमच्या घरात उदाक लगेच ठेवत ना या उदाकी काबी फटकळात जमने पुंच्या उदाक खंच्यान खै भावात पावला आणि खंच्या झाड्याच्या रूपान खै बाहेर चालला हे मला खबर तरी आपले उदाक ते बरे आणि पारिजापुरातले भ्रष्ट पिशेपणा शुद्ध शाकाहारी पवित्र पिशेपणा बरोबर शंकरय्या कोण रे पुढे असतो तो गरुडा म्हणजे अग्रहाराचे ब्राह्मण लुटेल चिकन चालतात खरे ते कशात गेले तरी हसूया चिकन चालतात खरंय पण नदार मात होय लोकर मी शिट्ट्याकडे बरोबर 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 सत्यानारायणाच्या पूजा लाव शेवटी सुपारी लागतात तू मात पारिजापुरात तू हा बरोबर आगे पिठाच्या थाळी उतरवर या घरातल्या ब्राह्मण हनायचं कारण म्हणून माझ्याला बाहेर झोपायचे त्याची बाहेर उभी राहू नका कारण पहिल्या महाराजांच्या शिट्ट्या सुद्धा मिळून यांच्या कासाच्या टायट जातात अशा ऐकायला या वा वा समजता आपल्या घरात या बसा घरातले वाटे थोडी वाटी सवय नसल्याने असले कशा असं देवाच्या दयेने आणि प्राणेशाचार्याच्या आशीर्वादा बेस कुळागार आपण तुम्ही बरेच वसवल्या का पळून बराच तुम्ही येता नका पाटातल्या वावत्या उदकान धुतल्या का मी आता करणे ताज्या गरम उपीट उपीट खायचे आम्ही कायच खाऊ शकना दासाचार्य देखत देता म्हणजे भरपूर खाऊन पिण्याला असतं दासाचार वरीले पोटाचे ढेकर नाही ते रिकामे आयदाना तो आवाज महेर जातो अरे सोयऱ्यासाठी केळी तरी घेऊन जाऊ नारायण अप्पा गेलो शिवोगातून जाणं हवं बहिणी आयला हवा मला तर का हवे वतात जरा सुपारीचे दर किती आता तर विचारून घेऊ पण आयलो चांगला जोर घेऊनच आहे काट्यात गेलं वाटत ओळ इथल्याच नाही मी
काल सकाळी बाहेर पडलो. चार दिसांचं कसले जोराची घाम आसा खंय शिमोगा. मुली असे गुळण मरतात थंय. या रोगाचे नाव सुद्धा घेऊ नये अशा म्हणतात. तुमका खबर असतली की नारायणप्पा आणि आमचे मध्ये मोठो तंट आशिल्लो. आम्ही एकामेकागेर येवत करिनाशिल्ले, अन्न घट घेनाशिल्ले, उदक लेगीत पिनाशिल्ले. म्हणजे आमच्याकडे बघता तसोच तो तुमचं जाऊ नये की तुम्ही ताजीकडे बघताय. तुमच्याकडे त्याची दाट इष्टागत असा असं ऐकायला. म्हणून शास्त्राचे नियमाक मान दिवन आम्ही तुमका कळोवपाक आयिल्ले. नारायणप्पा आमगेर येतालो, जेवतालो, खातालो. त्याच्या मनात तरी कसलेच भेदभाव नाशिल्ले. एक ठाकरासारखो मनीस केलो. कामच करिल्ले जाल्यार निमणी नगर घरपाक आमी येतले. पूण मुद्दम तुम्ही हांगायले ही तुमचे मोठे उपकारच म्हणपाचे. एक उच्च जातीचो ब्राह्मण ह्या पारिजातपुरात येतालो,